Jesus Krista Unyaru palipunasya Namo Namo Sarvamdara Sakramentam Karakcha Namo Namo Jesus Krista Namo Namo Sarvamdara Sakramentam Karakcha Sirgi so Dev tum हमका मेलों करावलाय Sirgi so Dev tum हमका मेलों करावलाय Lipun lipun tuwe undia cherup घेतलाय Lipun lipun tuwe undia cherup घेतलाय Hundia वायणारियो तू आमचे खान जाताय Hundia वायणारियो तू आमचे खान जाताय आमच्या मोखान बरोवन तुकाच तू समर्पिताय आमच्या मोगान बरोवन तुकाच तू समर्पिताय नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रूपान लिपोनस्या नमो नमो सर्वंगारा Sakramentam Karakcha Trên sug đục tukha sangom tai liao Chính trên sug đục tukha sangom tai liao Tu che taun buzvon asheu angharao liao Tu che taun buzvon asheu angharao liao हमका मेलों तो ये जेजू ये हमका मेलों तो ये तुझे कुर्बेचे धन्या भंडार घेऊन ये तुझे कुर्बेचे धन्या भंडार घेऊन ये Namo Namo Jesu Krista Undia Rupa Lipunasya Namo Namo Sarvandara Sakramentam Karakcha Namo Namo Jesu Krista Undia Rupa Lipunasya Namo Namo Sarvandara Sakramentam Karakcha Sakramentam Karakcha Sakramentam Karakcha
मोगाळ भाव भयणी, आमी पवित्र सक्रामेंता मुखार आसा. सोमयाचो मोग करूंक हांगासर आमी आयल्या. तुमी घरांत हांव येता आसतना कशें आयल्यात? पवित्र जावन आयल्यात गे? राग द्वेष सगळें सोडून आयल्यात गे? सोडून आयल्यात हाडून आयल्यात? हाडून आयल्यात सोडून आयल्यात? हाडून आयल्यात न्ही गे? तुमकां राग येना मू? राग येना मू? येता येना? तुमचे मोसोर ना मू? ना, मोसोर करना तुमी, द्वेश करना तुमी, एकामेकाचे खबरो तुमी उलयनात मू? कोण उलयनात न्ही गे? तुमी बरी मनशां, पवित्र तुमी वय मू? जेजू पवित्र गे, जेजू पवित्र गे. पवित्रपणांतय मेळ्ळेपणाक अवकाश आसा गे? आसा गे? आसा गे? मेळ्ळेपणाक अवकाश आसा गे? खंडीत ना, खंडीत ना. तर जेजू आमचो पवित्र जाल्यार आमी पवित्र जायचे गे, जायचे गे, खंडीत जावन. तर देखून आमी आमचे पातकां वळखून घेवया. पयलें आराधन करच्या पयलें सोमी आमी पातकी म्हणलें वचून घेवया. फरीजेव मुखार येवन कितें म्हणलो? हांवें जायतल्यांक कुमो केल्या, जायतल्यांक दिलां न्ही गे? ताजें व्हडपण उलोवंक लागलो. तुमी हांगा व्हडपण उलोवंक आयल्यात गे? हां, जेजू म्हाका व्हडपण उलोवंक आयल्यात गे? आमी कोणाचें व्हडपण उलयचें? जेजूचें मात्र आमी व्हडपण उलयचें. पब्लिकान काय लागलो? पयस रावन काल म्हणलो, काल म्हणलो हांव पातकी सोमया न्ही, सर्गाक दोळे उबारून तो सकलो ना, हांव पातकी म्हणजे पातके काकुळकर म्हाका लागलो. तर आमी सोमया मुखार कोणा दिंबी घालून जाता तांणी दिंबी घालया, कोणा दिंबी घालून जाता तांकां दिंबी घालया, कोणा दिंबी घालून जायना तांणी बसल्यार जालें. कितें म्हणून मागया आमी सोमया तुजे म्हाका आमी आयल्या, आमचे पाताक घेवन आमी आयल्या. आमी हे पातकी जावन आसा. आमी साबार तांचे खबरो उलयल्यात, साबाराक आमी अन्याय केला, मोसोर आमी चिंतलां, हागे आमी धरलां. आमी उलयनासा कितलोय थेंब जालो मनशा लागीं. आमच्या मोगाच्या मनशाक आमी दुखयलां. आमचे खाळ इजाद दुखान भरलां, जडायन भरलां. मोतीन वायट चिंतना, काळजां वायट भोगना. आनी आमच्या हातांनी पांयांनी जिबेन दोळ्यान कानांत सगळें वायट आमी केलां. त्या देव आमकां बक्षून मागया जेजू कडेन. पातकी हांव सोमया बक्षी म्हाका धनिया. सांगता पातकी हांव सोमया बक्षी म्हाका धनिया. तुका विसरून पातकांत निसरून काळो कांतासा हांव. पातकी हांव सोमया बक्षी म्हाका धनिया. परत पातकी हांव सोमया बक्षी म्हाका धनिया. तुका विसरून पातकांत निसरून काळो कांतासा हांव. राग द्वेष घेवन मनान दुखो सारकी वाट म्हूण चिंतून पाताक हांवें आदारलें. सांगता राग द्वेष घेवन मनान दुखो सारकी वाट म्हूण चिंतून पाताक हांवें आदारलें. ग्रेस्कायेक लागून लढाई करून आस्तांचे मान पाताक हांवें आदारलें. सांगता पातकी
पातके हांव सोमिया भक्षी म्हाका दनिया तुका विसरून पातकांत निसरून काळो कातासा हांव पातके हांव सोमिया भक्षी म्हाका दनिया पातके हांव सोमिया भक्षी म्हाका दनिया सोमिया आमी पातके तुजे मुखार आमी मेळ्या वटांची मेळ्या काळजाची मेळ्या मोतीची तुज्या ह्या पवित्र जाग्यार रावंक आमी योग्य न्ही तरी तूं म्हणटा येया तुमी समेस्त कश्टांतल्यान वजान वयतलो न्हू हांव तुमकां विशेव दितालो आनी तो विशेव घेवंक आमी तुजे ससी आयल्या सोमिया दी आमकां कृपा तूं आमचो देव तूं आमचो सोडवणदार आमकां पातकांत हांव बाचावी करचो सोडवणदार म्हणून आमी पातयेता भरवसता तुजे लागीं त्या भावार्थान आमी हांगा तुजे मुखार आयल्या तर तूं आमचो देव देखून आमकां राखताय देखून आमकां पसताय देखून आमचे पातकां बगसून तुज्या वेंगेंत आमकां घेताय देखून आमी तुका अर्घां दिता आमी तुजी महिमा गायता आमी तुजी स्तुती घालता तर मोगाळ भय भयणी बसची आमी देवाक आमी अर्घां दिवया अर्घां तुका सोमिया जेजू अर्घां तुका सोमिया अर्घां तुका सोमिया जेजू अर्घां तुका सोमिया होगलाप तुका सोमिया जेजू होगलाप तुका सोमिया होगलाप तुका सोमिया जेजू होगलाप तुका सोमिया आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन तुका सोमिया आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन तुका सोमिया महिमा तुका सोमिया जेजू महिमा तुका सोमिया महिमा तुका सोमिया जेजू महिमा तुका सोमिया वंदन तुका सोमिया जेजू वंदन तुका सोमिया वंदन तुका सोमिया जेजू वंदन तुका सोमिया हालेलुया 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 मोगाळ भाव भयणी सोमी आमकां आमचे सांगाता आसा कितें मास तुज्या वाटेर शिसा सांगाता रावल्लो जेजू तेकंत बेजाराय आसतना तांकां सांगात दिल्लो जेजू शीस गेस्तामणे म्हळ्यार जेजू गेस्तामणे म्हळ्यार आसतना शीस न्हिदेर आसतना जेजू तांकां जागोवन म्हणटा म्हजे सांगता एक कोर मागा आमकां मागणें गज आमी हांगासर आयल्या मागोंक जेजू लागीं उलोवंक आमचे कंत बेजाराक सांगूंक त्या देवाक आमी होगळाप आनी महिमा दिवया त्या देवाक आमी स्तुती करया त्या देवाचें आमी आराधन करया कित्याक म्हाका आनी तुका ताणें बक्षिलां आमची वायट जिणी ताणें पळोवना सगळी ताणें पाटी सोडल्या आनी म्हाका तुका बगसून आज तो ताज्या वेंगेंत घेतला म्हज्या दुवे म्हज्या पुता म्हणून आमकां तो उलो मारता त्या देवाक आमी महिमा दिवया अर्घां दिवया स्तुती करया ताका वंदन कर आनी गावया गीत महिमा तुका जावं सर्वेस्परा सांगता महिमा तुका जावं सर्वेस्परा नांव तुजें पवित्र जावं रास तुजें आमकां येव नांव तुजें पवित्र जावं रास तुजें आमकां येव महिमा तुका जावं सर्वेस्परा महिमा तुका जावं स्परा सर्गाने संसार तुका नावाडता सर्गाने संसार तुका नावाडता सोबीतलारा दर्यालारा विस्मिता परगडता सोबीतारा दर्यालारा विस्मिता परगडता सुकणी सौजा सदा रांगीन गायन करता सुक
दुखणी सौजा सदा रांगेन गायन करतात मनशा बाळा मोगान तुका वर्णिता महिमा तुका जाव सर्वेस्परा महिमा तुका जाव सर्वेस्परा नाव तुजें पविसाव रास तुजें आमकां येव नाव तुजें पविसाव रास तुजें आमकां येव महिमा तुका जाव सर्वेस्परा महिमा तुका जाव सर्वेस्परा तूं आमचो रसनार तूं सामचो पोसनार तूं सामचो रसनार तूं आमचो पोसनार दिसपडटो ग्रास आमकां दिवचो दैवी देण्या दातार दिसपडटो ग्रास आमकां दिवचो दैवी देण्या दातार यात्री पैना सांगा दिवचो दया सागोर यात्री पैना सांगा दिवचो दया सागोर सर्गी बंदरा शाबेत पावचो सोडवंदार महिमा तुका जाव सर्वेस्परा महिमा तुका जाव सर्वेस्परा नाव तुजें पविसाव रास तुजें आमकां येव नाव तुजें पविसाव रास तुजें आमकां येव महिमा तुका जाव सर्वेस्परा महिमा तुका जाव सर्वेस्परा इकडे बरो जेजूक आमी पळोवया पवित्र सक्रामेंतांत हांव आनी तो मात्र आज उलोवचें जेजून आनी हांवें मात्र उलोवचें आज आमी सगळो संवसार बायलो सोडया एक घडीभर समेच्या हजारपणांत आमी रावया पळया कितें घडटा आमचें तें म्हाका म्हजें कुटाम नाका आतां म्हाका आतां म्हजी आवय बापाय नाका म्हजी भाव भयणी नाका म्हजी आस्त नाका म्हजे पयशे नाका म्हज्या बँकांतले FD नाका कितेंच कितें नाका फकत चिंता तुमच्या मतींत जेजू म्हजी काकूळट कर जेजू तूं म्हाका जाय जेजू तूं म्हजो देव तूं म्हजो सोडवंदार तुजे लागीं हांव शरण येतां तुका हांव म्हाका समर्पण दितां तुजें उतार कितें म्हणलें समजून घेवंक म्हाका कृपा दी जेजू मागया देवाचें उतर आयकोनच्याक आमी उबी रावया सर्वेस्परो तुमचे सोवे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजू आपणे जेरुसलेमा वेची गज म्हणून आपल्या शिसांक सांगूंक लागलो थंय मालगड्या शास्त्री आनी प्रधान ह्या जागांच्या हातांत आपणा जायतें सोसूंक आसतालें आपूण मरूंक पावतालो आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणा जिवंत उठयतलो म्हणून ताणें तांकां स्पश्ट कळीत केलें तेन्ना पेद्रू ताका कुशीन आपोवन देव तें निर्मिना जावं सोम्या तुका तें केदींच घडचें नाका म्हणून बेस्तावंक लागलो तितल्या जेजू पेद्रू थंय घुंवन म्हणा लागलो म्हजे सोंसलेलो पयसो सैताना म्हजे वाटेर आडखळटा तो फातर तूं कित्याक देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय मनीस चिंता तशें तूं चिंताय देवाचे उतार मकनीन तुका
क्रिस्ता मोगळ भाऊ बहिणी देवाचे उतार आम्ही ऐकायलेंगे ऐकायलेंगे ना थोडे नाही कोण असता थंय पेद्रो जेजू म्हणटा कितें म्हणटा कितें म्हणटा देव तें निर्मेना जावं सोमया तुका तें केदींच घडचें नाका जेजू कितें करूं भायर सरला कित्या पेद्रो म्हणटा जेजू कशें हां जेजू मोरोंक भायर सरला वयमो वयगी न्ही कोणा पासो मोरोंक भायर सरला हां आमचे पासत तुमी मोरोंक तयार आहात की कोणा पासत कोणा पासत कोणा पासत तुमकां क्रिस्म मेळ्ळा गे तर त्या दाळ कोत्तुना की तुमी कोणा पासून मोरोंक तयार जाल्यात क्रिस्मा कितें बदलावन येता भावार्था पासत न्ही गे भावार्था पासून तुमी मोरोंक तुमी तयार आसात वय मो आमी तयार आहात तुमी कित्याक आमी जेजूक साक्षी जावंक आमकां आपणें दिलां आतां हांगा पेद्रू कितें म्हणटा तशें घडचें नाका सोम्या तुका पळया आमच्या जिवितांत तुमचो अनुभव जावंक पुरो तुमच्या जिवितांत तुमी बरें काम करूं आसतना लोक कितें म्हणटा तुमच्या कुटुंबाचें तें का जाल्यार गो करचें तशें तें सोमा न्ही तुवें करचें वय मग सांगतात वय गी सांगतात ना तें का जाल्यार बांदता त्यो दोडलें कर तूं तुका आसतो एकलो तूं भूत त्यो दोडलें कर घाल्या सायबा तुका तेंगे तुजें घालें सोपान हांवें बरें घर बांदिचें म्हज्या घरान म्हणजे बायल रावचें भुरगीं रावचें सकयल रावचें म्हणून तुजें सोपण आसा वय गी आनी ताका जाय तितलें तयार आय तुवें केल्याय पूण तुजो भाव कितें म्हणटा का जाल्यार कितें तें दोडलें कर तुका न्ही गे पळया बरें काम कर इगर्ज मातयेन दी तुमी खंय इगर्जीन एका सेवा दिवंक येतना दुसऱ्या गाल्यांचे आसा कांय लाभ आसा आसता तुका इगर्जे सदां येता हितूं लाभ मेळटा आसता न्ही गे म्हणटात ना की हांगाय ते म्हणटात पेद्रो जेजूक तशें तुका घडचें नाका सोमिया कित्याक आं तें घडचें नाका तुका देव निर्मेना जावं तशें पूण जेजू खालें म्हणटा जेजू हां म्हणजे पयस सैताना कोण आडकाळ घालता जेजू गी पेद्रू गी कोण आडकाळ घालता सैतान पळया जेजू आडकाळ घालना बऱ्या कामाक खंयचीय बरें काम जेजूच्या नांवान तूं करताय जाल्यार तें ल्हान जावं दी तें केदेंय व्हडलें जावं दी केदेंय व्हडलें रावळें जावं दी तूं जेजूच्या नांवान तुवें आराम केलें जाल्यार घरांतूं आज भायर सरतना कशी आयली तुमी ड्रेस घालें आज हांगा खंय वचोंक बस वचोंक शीत आयल्यात पळय मो येताना जेजू आपण हाडले तुमी आपण हाडलाय हां सांगलें तुमी जेजू कडेन जेजू हांव आतां येता तुका मेळोंक थंय तूं म्हजे सांगात येम सांगलाय ना शीत आयल्या तुमी थोड्यांक हें सांगलां कोण ना थोडी शीत आयली उठोन मोगाळ भाऊ भयणी हें न्हय आमचें जिवीत खंय जाणा तूं घरांत भायर पांय दवरताय आपय जेजूचें सांगाता पळय ते जिवितांत इतलें बरेंपण जाता सकाळीं उठ्ठाना मागणें करताय हां आनंद बापा काडटाय वे मो कित्याक आनंद बापा काडटाय म्हजे संगी राव स्वामी आयचो दीस हांव तुका समर्पितां पळय जेजूच्या नांवान तुमी कितेंय करता जाल्यार थंयसर तुमकां कितेंय आडकाळ येना त्या देखून जेजू म्हणटा तूं म्हज्या वाटेक आडकाळ तो फातर आमच्या जिवितांत पळया गे कितले जाण आमकां आडकाळ घालतात वय गे तुमच्या जिवितांत तुमी आडकाळ घाल्ली उडासा गे कोणी आडकाळ घाल्ली वय मो आसा तुमकां दूख भोगता संतोश भोगता आडकाळ घालतना हां आमकां एक वाट जाय आसली त्या देखून आमकां घरा वाट ना एक जागो भावा लागीं दीस आतां भाव कितें म्हणटा काले म्हणटा भाऊ काले म्हणटा भाऊ घडलें आसा तुमच्या घरांनी आसा की जागो दिनासतना कितलीय लढाई जाता वय की कितल्या सेन्साक हां एक सेन्स न्ही गे पूण आमी मरता कितल्या सेन्सार बसता आमकां कितले सेन्स जाय आमकां मरतना पुरोवंक हां सेन्स नाका न्ही गे
त्या देखून आमी बऱ्या कामाक आतां आडकाळ घालनाये. त्या देखून कश्ट आमच्या जिणयेचो एक वांटो की कश्ट कोणाक ना ते आतां वरी करा म्हळ्यार कोणाक कश्ट ना तांकां सगळ्यांक आहात गे सगळ्यांक कश्ट आहात न्ही गे. त्या देखून आमी पळयता एक खोबोचे ज्यूस तुमी पियल्यात जाय पुरो न्ही गे. खोबाचो ज्यूस तुमी पियल्यात आतां ते आसता मार्गार घेवन गेल्यार खूब खुशी जाता न्ही पियेताना. इल्लें आयज थंड भारी खुशी जाता जेवण दिसांनी बारी बरें गे वता गेल्ल्यांक. आनी तो खोबो चिंता हांव पिठो जायनासतना म्हाका रोस काडा पळय म्हणटा गे. पिठो खोबाचो खूब म्हणटा हांव पिठो जायनासतना रोस काडा पळय तांकल्यार म्हणून. पूण ताका गाण्या दिजेच न्ही गे गाण्या दिल्यार मात्र थंयसर कालें मेळटा आमकां ज्यूस मेळटा बरो ज्यूस मेळटा खुशी जाता पिवंक. तशेंच आमी कश्टाक पोडा नासतना आमकां जिणयेचो अर्थ जावं साद येतना मोगाळ भाव भयण. कश्ट येता न्ही एक दोन कश्ट न्ही हजारां वयल्या वयर कश्ट करून मारतना दर्याच्या लारा बरें मारतना तुज्या दोळ्यान दुकां भरतात बेजाराय जाता ही जिवीत नाका बगता कित्याक म्हाका हांगा एक घालो गी म्हणलें बगता हांव कित्याक हांगा आयिल्लो गे बगता. पूण उडास तोरया खंय जाळा हे सगळे बेजाराय एक कश्ट तूं खान घेवन तुज्या देवा मुखार तूं दिंबेर पडताय उडासता परत सांगता. कदाळ तुजे कश्ट घेवन कदाळ तुजे बेजाराय घेवन कदाळ तुजे झडाय घेवन तुज्या देवा मुखार तूं दिंबेर पडताय कितें जाता सगळें जिजवोन कान घेता आनी तुका बऱ्याच समाधानेन मुखार धाडटा. तुमच्या जिवितांत हें समाधान तुवें आपणें जाल्यार जेजू थंय तुमी येजे साबारपटी आमकां जेजू थंय येवंक बेन दिसता जेजू थंय येवंक तुमकां बेन दिसता गे. तुमी ओगीत रावना कित्याक न्हीद येता ते इंत न्हीद येता मागीर की थोडे जेजू पिळी करता दोळे तुमकां जेजू बेन दिसता गे ना बेन दिसता गे ना मनशां लागीं वचोन बेन दिसता गे मनशां लागीं वचोन बेन दिसता न्ही गे आमच्या सोम्या लागीं कोणायकय बेन दिसना. त्या देखून आमचे कश्ट संकश्ट असो कुरीस घेवन समकाताना कितें जाता म्हळ्यार जेजू आमकां लागीं आसता तो आमकां केदींच हात आमचो सोडिना. सबर आमचो सबर आमकां दुबाव आसा आमचो देव आमकां राखता गी आमचो देव आमकां दिसताय देव दिसना मग तुमच्या सायडीन पळय एकटी कोण दिसता हां बहीण या भाव दिसता वय गी देवान आमकां कशें रचलां ताच्या सारक्या स्वरुपान तुज्या सायडीन लायल्याच्या कुडीन कोणाचो आत्मो आसा देवसराचो की देवाचो मागीर देव दिसना म्हणटाय हां देव दिसना घेता आतां दिसता की दिसना देव दिसता. देवा दोन दोळे नात गी देवा दोन खाण नात गी सगळीं आसा आमी वळखना एकामेका खंय हांव वळखोन घेता म्हज्या भावान भयणीक थंय देवाचे हजार त्या जेजू म्हणलें कोण दोग या तीग म्हज्या नांवी सांगाता मेळटात न्हय खंय विभाड करूं येतात खंय झगडें करूं येतात खंय सर मनस्ताबाड येतात थंयसर हांव आसा म्हणून जेजून बरें कोण दोग या तीग म्हज्या नांवी सांगाता मेळटा थंयसर हांव आसा. कितें तें जाता घडटा पवीस सभा बांदता आमी न्ही ल्हानशी पवीस सभा उद्भव जाता थंयसर. त्या देखून जेजू आपल्या कश्टां संकश्टा वेळार कोणा उलो मारता आमी कोणा उलो मारता सत्य आमी खंय दावदा कोणा न्ही बायम्मा अल्प पणपण उरलेर बाले आर एड्डे मार्द करपेर बाले म्हळ्यार टप्प दावली न्ही मोगाळ बाबा तशें कधीच करनाकात जिणयेन तुमच्या जिणयेन तुमकां मरण येवन दी हांव येवन हांव वेतलो खंयसर हांव खंयसर वेतालो तुज्या घरांत तूं दोगां जाणां मरोवन दी वचनाका थंय कित्याक जेजू कोत्ता वय गी हरी कोण जाणा तो सर्वीस पर देव तुका रचलो देव तुका कशें सांबाळीचे कशें पसीचे तुज्या जिणेंत कश्ट येताना तुका बेजार जाता दूख जाता सगळें जाता तुवें वचून आनेकल्या धांवचें न्ही बगार तुज्या त्रियेक देवा लागीं तुका रचल्या देवा लागीं मात्र वचून दिंबेर पड तोळ पळय तुज्या जिवितांत जावपा ती मरून गेल्यार जावंक पुरो घरांत कश्ट आयल्यार जावंक पुरो आमी कोणीय सांगलें तुका पातयेन
कोणाचेर आमकां बातये न्ही भावार्थ पवित्रान आमकां मेळ्ळो भावार्थ तो तिरावणेन कितें जाता घट जाता तीर जाता वय मू तो तीर जालो भावार्थ तुका देवाच्या सोमेचे सैनीक आमकां उरता तर एक सैनीक कोणा पासून झुजता कोणा पासून झुजता राया पासून वय की आमी बरो कोण पवित्रान देवाची राय कुवारण्यो तर आमी जे सैनीक जाल्यार सोम्या खातीर ह्या वायटा सांगता झुजूंक आमकां धैर्य ना गी धैर्य आसा गी ना हांव 60 वर्सां प्रायवंतू 70 मात्र हांवें कशें झुजचें कित्याक झुजोवंक जायना 80 वर्सां म्हाताऱ्याक झुजयेत वायटा सांगाता त्या देखून आमचो भावार्थ अस्कस जाला त्या देखून जेजून म्हणलें उण्या भावार्थाचे न्हू कित्याक तुमी दुबावतात उनो भावार्थ आमचें तें उनो भावार्थ त्या देखून मोगाळ भाव भयणो आमी कितले अस्कत म्हळ्यार आमच्या जिवितांत थोडे देव आसा गे ना गे म्हळ्यार आमकां मोती घेना आमी कोणा धांवचे आमी कितें करता आमी कस येना आमी त्या देखून जेजू खंय जाणा जेजूक कश्ट आयले ताणें उलो मारलें बापाक मात्र कित्याक ताणें म्हणलें हांव आनी बाप एकच म्हजेर विश्वास दवरा म्हज्या बापाचेर विश्वास दवरा आमी कोणाचेर विश्वास दवरता आमकां सजारी कोण एकलो आमचो धर्म न्ही जालो ताचेर आमकां विश्वास आमी मस्त जाणा क्रिस्तांव अशींच आमकां आमच्या देवाचें भावार्थ ना आमच्या देवाचें विश्वासच ना आमच्या आल्तारी मुखार आमी कितें थंडे मागणें करता मागीर आमी खंयचें दुसरींत खावमा भायल्यान त्या देखून आमच्या घरांत समाधान ना आमच्या घरांत बरें पडना भावाक भावा पळयता जायना भयणी पळयता जायना कित्याक म्हळ्यार म्हणजे तें मागणें ना म्हणजे तें सर्वेस्प देव एक भावार्थ देव आसा म्हणल्यार चिंता म्हज्या जिणेंत कदाळा आमी कुटुंबां सांगता मेळटा सांजेच्या मागणें आमचें तें उणें जालां सकाळच्या मागणें आमचें तें उणें जालां आमी बायसार येतना बासार येतानाय आमी कोणाच्यो खबरो उलोवन येता ताच्या बदलाक देवाचें हजारपण भोगचें तसलें मागणी केल्यार आमी कंताराक कले पदां म्हणटा आमी पूण आमचे जिणेंत हें बरें कंतार म्हणून देवा हरसून जशें ओत्म आमकां दिलां त्या देव आज आमचो ओत्म थान येता न्ही संवसाराच्या वस्तू खातीर न्ही संवसाराच्या बरेपणा खातीर एक जेवणाक येता बऱ्या कार्याक ते जेवणा वचना तो बागार येता तें तांकां विश करूंक जेवण म्हज्या घरांत आसा वैगी आमी करून जेवंक जायना गे जाता पूण हांगा तुमी कितें आयल्यात दनपार जेवण आसा मगे काल्या आयल्यात हां काल्याक जेजू मेळोंक आयल्यात हां जेजू म्हण तुमी जेवणाक आयल्या आमी कोणी म्हणोना म्हाका जेवणाक आयल्या कोणी म्हणोना जेजू मेळोंक आयल्या वय आमी जेवणाक आयल्या खंयच्या जेवणाक आयल्या आमी हांगा हां सर्गींचें जेवण जिविताच्या उंड्या सेवूंक आमी आयल्या हांगा आनी ताच्या मुखार देव कितें उलयता हे जागा मुखार तें आमी आयकोंक आयल्या तें देवाचें उतार म्हण दिता आसतना जेजू मेळचो अनुभव म्हाका तुका जाला जाल्यार खंडीत आमी आयिल्लो दीस आज सुफळ जालो मोगाळ बाबा भयणी त्या देखून देवाक आमी उलो मारूंक जाय न्ही अन्य देवाक न्ही अन्य संगतींत त्या देखून जेजूक सांगात दिवंक बापान कोणा धाडलें गेस्तामनी म्हळ्यांत जेजू कश्ट आयिल्ले वय मो उलयना न्ही म्हज्या कडेन उलयनात राग गे अशें पळयतात म्हाका आं गेस्तामनी म्हळ्यांत जेजू मागणें करता वय मो तुमच्या जिवितांत गेस्तामनी म्हळ्यार आयल्यात गे आयल्यात नात मस्त आयल्यात न्ही गे म्हज्या जिणेचेर मस्त गेस्तामनी म्हळ्यार हांवें पळयल्यात तुमच्या जिणेंत पळयल्यात तर जेजूक सांगात देव कोणा धाडलें देवान कोणाक देवदूता धाडलें तर आमकां सांगात देव कोणा धाडटा जेजू देवदूता धाडटा तो त्यो आमच्या बागलेन रावता कदाळ तो दिंबेर पडटा मागण्याक त्या तुज्या उजव्या बागलेन आनी दाव्या बागल्यान जेजू जेजू रावता त्या देखून जेजून त्या एक दीस जेजून म्हणलें बाप म्हजे सवे आसा देखून हांव एकसरो न्ही जुवांच्या वांजेला 1000 अध्यायी 73 वळीन म्हणटा बाप म्हजे सवे आसा देखून हांव एकसरो न्ही कदाळ तुमच्या जिवितांत पिडा येता पळया पिडा येता ना तुमी बरें आसतात वैगी बरें तुमी आसतात बरी भलायकी आसता तुमच्या लागीं कितले जाणां उलयतात पळया गे वय मग तुमचें रिलेशन बरें आसा जाल्यार कितले जाणां तुमी सांगत आसता पळया गे वैगी न्ही आसात नात पळय पिडा येवन पळया पिडा येवन एक हप्ता मस्त जाणां आयलीं तुमकां पळोवंक 2 हप्ते हॉस्पिटल जायी कितले जाणां आली
50 जाली 25 जाली एक 3 हप्ते हॉस्पिटलांत जाता आसाय 25 जाली 10 जाली 1 म्हयनो हॉस्पिटलांत जाय 10 जाली काल 5 जाली आणखी 2 म्हयने 1 म्हयनो हॉस्पिटलांत तो घरा येवन बेड्डार आसाय कितली जाली जाणा पळया खंय आले नंबर खंय देवले पूण मनीस बदलता वय मनीस बदलता पूण देव बदलता गे देव बदलता गे हांव बदलता गे हांव बदलता गे हांव बदलता तूं बदलताय गे तुमी बदलतात गे आमी सगळें हांव आनी तूं बदलूं पुरो पूण जेजू केदींच बदलना आल्फा एंड ओमेगा हांव आरंभ आनी तो अंत तेन्ना आमी कोणा उलो मारीचे जेजू मात्र उल्या मारीचे ताच्या बागार आमी जिवनचें बेश्टें त्या देखून आमच्या जिवितांत कश्टांचो भावार्थ तिरक जावचे बराबर आमीच साबार लिसांव शिकता आमी त्या आमच्या जिवितांत साबार आमी लिसांव शिकोवंक आसा भावार्थ आमचें तें नांत जाल्यार कश्टां वेळार आमी सुकोन पडटा त्या देखून मोगाळ भाव भयणो आमचे हेरांच्या आमी कश्टां पडटा कितें जाता कोणे एकल्याक ग्रिस्त मनीस आसा तो ल्हान तांदूळ ग्रिस्त म्हणजे दिया ताका एक टॉक दिवंक सांगा पळया दुबळेका विशयांत कसलो टॉक दिता तो कसलो टॉक दित ग्रिस्त मनीस ल्हान तांव ग्रिस्त ताका टॉक दिवं सांग दुबळेकायन तुका कालें करता बरोवन हाडटा वय बरोवन हाडटा वय की न्ही बरोवन हाडटा वचता कित्याक कित्याक ताका ताका दुबळे काय म्हणल्यार गोत्तू ना त्या बरोवन हाडलां एक दुबळ्या कश्टांत ल्हान कश्टां वयर कश्ट दूख बेजाराय तेन्ना सवयल्या मनशाक दुबळे काय विशयान टॉक दी म्हळ्यार कालें म्हणटा तो ताका बरोवची गरज आहा गे बरोवची गरज आहा न्ही त्या तुमच्या कडेन कोणी एक दुबळे काय विशयान तुमकां बरोवची गरज आहा गे गरज आहा गे जेजू विशयान 4 शब्द उलय म्हणटा तुमी उलयनात गे उलयतात गे तशेंच आमकां कश्ट येता मात ताचो अर्थ कळटा कोणाक कश्ट येनात पळय ताका अर्थ कळना ताचो म्हजें हात कातरून गेला त्या हाडाची दूख कोणाक कळची म्हाका मात्र ताका पळोवंक आयिल्ल्या कालें कळटा हांव तुजें मागतां जायते कालें हांव तुज्या पासत हांव मागतां सोंसून व्हर सोंसणीक एकान गे कालें सोंसणीक एकान गे सोंसणीक हांव ताणें हांगा जें म्हाका पूण दूख कोणाक कळटा मात म्हाका त्या देखून आमकां कश्ट येतना आनी एकलो आमकां दुर्स जाता आमकां दुस थोड्यांनी दुसोवचें आसा वय गे आमी दुरसाना गे आमी कोणा दुरसाना आसता न्ही आमी कोणा दुरसाना मो कोणाक आमी दुरसाना ताका दूख भोगता म्हाका जाता संतोश जाता न्ही गे त्या देखून कश्टाचो अर्थ कळटा कश्ट आयल्यार आमकां कितें तूं कश्टांक फूड करून जियेता वेळार तितलें तुका एक्सपिरियन्स मेळटा धैर्यान उलोवन तुका धैर्य मेळटा धैर्यान खंयचें सत उलोवन तुका धैर्य मेळटा दुसरें आमी कितलें अस्कत आसो दी आमी भियेचें म्हणना भियेतात गे तुमी अस्कत गे भावार्थांत अस्कत गे न्ही आमी भियेचें गरज आहा गे कोण आसा आमचें सांगाता ते आमकां पातयेनी आसाय आमकां आसाय त्या भावार्था विशयान कोणी वायट उलयल्यार भावार्था विशयान कोणी तुमकां बोट जोखल्यार तुमी भियोवची गरज ना कित्याक हांव मजतदार दितलो तो तुमकां सक्कड शिकयतालो वय सक्कड तूं शिकयतालो त्या देखून पळयतात मागीर तुमी आपया जेजू आपया आनी ताका जाप दिया त्या देखून कदळा रडणें दूख भूक लागले वेळार आमकां कितें म्हणून अनुभव जाता रडतना आमकां दुखां भोगता आमच्या पोल्यांनी दुखां वळटात आमची भूक आमकां लागल्या आमकां भुकेची अनुभव जाता वय आमच्या पेल्याक म्हजी भूक म्हणजे पेल्या अनुभव जाताय म्हजी भूक म्हणजे पेल्याक अनुभव जाताय पूण जेजू अनुभव जाताना तुज्या काळजांत कितें तुका भोगलां कितें कश्ट तूं अनुभव येताय कसले कश्ट तूं उतरोवन आसाय खंयच्या कश्टान तूं सांपडलाय तुका कळीत ना जाल्यार कोणाक कळयता म्हणजे जेजू सगळें कळयता त्या जेजू कितें म्हणटा हांव तुका सोण घालिना एका वयसाणी तरी इजाया बुकांत हांव तुका सणसोना म्हजो तूं म्हज्या उजव्या हातान तुजें कालें बरयलां पळया आमकां 4-5 जाण नांवां आवड आसा बरो पूण जेजूक हांगा आसा सगळीं नांवां आवड आसात म्हाका नांवां येता तुमची म्हाका कोणाची नांवां एका पाद्र्यापाचें मात नांव येता तुमच्या पाद्र्यापाचें म्हाका कोणाचें ना न्ही गे सगळ्यांक जेजू मात आमकां सगळ्यांक नांव कोत्ता वय तुमच्या माताचे केस हांवें कालें करून दवरल्यात म्हज्या माथ्याक केस इल्ल्या त्या देखून एक मेजू सुलाब न्ही गे
तुमचे कश्ट जाल्यार जेजू मेजून दवरल्या ताजें जेजू कितें म्हणटा म्हणून एकंतरा मुखांत आमी आतां घावया. ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವಾ ನಾನಿನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ದೇವಾ ನಾನಿನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ಎಂದೆಂದು ಜೀವಿಸುವ ದೇವಾ. ಸಂಗತ ನಾನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವಾ ನಾನಿನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ದೇವಾ ನಾನಿನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ಎಂದೆಂದು ಜೀವಿಸುವ ದೇವಾ. ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಮಗಳೇ ನಾನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆನು ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುದ್ದು ಕಂದ ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ. ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಮಗಳೇ ನಾನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆನು ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುದ್ದು ಕಂದ ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ. ನಾನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವಾ ನಾನಿನ್ನ ಕರುಣಿಸುವ ದೇವಾ. ಸಂಗತ ನಾನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವಾ ನಾನಿನ್ನ ಕರುಣಿಸುವ ದೇವಾ. ಜಗವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ಕಂದ ನಾನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೆನು ಚಿನ್ನ. ಜಗವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ಕಂದ ನಾನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೆನು ಚಿನ್ನ. ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಮಗಳೇ ನಾನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆನು ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುದ್ದು ಕಂದ ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ. ಪಾಪದ ಬಲೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಾ ಕಾಯುವೆ ಕಂದ. ಸಂಗತ ಪಾಪದ ಬಲೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಾ ಕಾಯುವೆ ಕಂದ. ನಿನ್ನ ರಕ್ಷೆಗಾಗಿ ನನಗಾಯಿತು ಶಿಕ್ಷೆ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯೇ ರಕ್ಷೆ. ನಿನ್ನ ರಕ್ಷೆಗಾಗಿ ನನಗಾಯಿತು ಶಿಕ್ಷೆ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯೇ ರಕ್ಷೆ. ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಮಗಳೇ ನಾನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆನು ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುದ್ದು ಕಂದ ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ. ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಮಗಳೇ ನಾನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆನು
ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುದ್ದು ಕಂದ, ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ. मगळ भाव भयणी, सुम्याताई आमी एक जाल्या तसो मोग आमकां अनुभव करूंक ताणें अवकाश करून दिलो. आमच्या जिणयेंत आमी वायटाच्या फाटल्यान धांवतना जेजू आमच्या फाटल्यान धांवन येता. आमच्या मागण्या मरिफात आमी जेजू लागीं सरून साध्य आसा. तर आमी ह्या वेळार मागया आमी जेजू लागीं, सम्या आमकां मागोवंक शिकय. तुमी ताबेरनाकला सकला घाल्लें मागोवंक आमकां शिकय. तर आमी मागया ह्या वेळार प्रत्येक तरान आमच्या पवित्र सभेच्या गवळ्या पासून, आमच्या पापा फ्रांसीस, आमच्या बिस्पा पासून, आमच्या येजाका पासून, आमचे धर्मयन्यात सगळ्या पासून मागया एक घडीभर. पवित्र सक्रामेंत आमकां रामाय आसतना तूं कोणा पासून मागताय पळय, आनी जेजू म्हणटा भावार्थान माग, मागलें मेळ्ळेंच म्हणून माग. ह्या अर्थान हांवें मागोवंक जाय मोगाळ भाव भयण. कित्याक हे सगळे पवित्र सभेचे मुखेली आमचे पासून ते वावुरतात. तुमचे पासून आमी वावुरता. तुमचे पासून तो हर एक येजाक तुमचे ताची जिणी जरीत एका पिरगजीन रावून हर एक येजाक तुमचे तो मेळ्ळी ती कश्ट, तुमचे मेळ्ळे ते दुरसवणे, आमचे ते मेळ्ळे ते फाटल्यान उलोवणे, हे सगळे एक येजाक सोसून व्हरता. कोणा पासून तूं सोसून व्हरता एकल्या पासून मात्र ताका मागलेल्या जेजू पासून तूं. आनी तो वळू हांवें म्हज्या येजाका दिवचो मान कितें त्या पासून आमच्या येजाका पासून आमी मागया. ताणें सेवा आमकां करूं जावना, आमकां देवान आपोवना, पूण तुमच्या मदल्या मनशांत आमकां मिसून काडला आसता. एक येजाक फिरगजीता सगळें सर्वस्व सवण्ण लोकां पासून आपलो जीव दिता. पूण त्या येजाकाक आमी कितें पाडें दिता मोगाळ भाव भयणी. सगळे संवसार येजा पासून मागया. ह्या दिसान ट्रान्सफर्स दितात पिरगजीक. थोडे पात्र आमकां नाका, थोडे पात्र आमकां जाय अशें लोकांचें. पूण एका बऱ्या पात्र्या बांदिवंक लोकांक जायना. आमच्या कुटुंबाच्या भुरग्यांक आमकां येजाकपणा धाडूंक आमकां मन ना. कित्याक मोगाळ भाव भयण, येजाक आतां तितली एक वायट चिंताप. कित्याक ते कशे येजाक ते देवाचे मागलेले मनीस. ताणेंच म्हाका पवित्र स्थान दिवचें, ताणेंच म्हाका कुंभगार दिवचें, ताणेंच म्हाका चिरावणी संस्कार दिवंक आसा, ताणेंच म्हजें रेस्पेक्ट करीचें, ताणेंच म्हाका कश्ट आयल्या वेळार म्हजे पासून मागाचें, ताणेंच म्हाका निमाणो साक्रामेंत दिवचें, निमाणें ताणेंच म्हाका मातये पावयचें. आनी तुज्या फाटल्यान हर एकलो येजाक आसा. उडास दवरया. म्हज्या फाटल्यान एक येजाक आसा, पूण हांवें ताका मानान लेखीचें म्हणलें. जर तो तुका येजाका मान दिवंक खेळना, तुज्या देवाकी तुका मान दिवंक कळना मोगाळ भाव भयणी. कित्याक देवाचे उतार म्हणून म्हज्या मागलेल्याचेर तूं हात लायनाका. त्या दिवंक म्हज्या येजाक पासून तुमी तुमच्या येजाका पासून मागा. तुमच्या कुटुंबान येजाक आसात, तुमच्या फिरगजी येजाक आसा, आमच्या भवारी येजाक आसात. सगळ्या पासून मागया देवा, तांकां तूं राख आनी सांबाळ मागया. मागीर आमी आमचेच पासून आज आमी इतली जाणां हांगासर आसा आयल्या. आमी न्ही हांगा जेवंक आयल्या, न्ही खावंक आयल्या, बघा जेजूक स्विकार करूंक आमी आयल्या, ताचे उतार आमी आयकूंक आयल्या. जेजू म्हज्या जिवितांत हांव कश्ट अनवरां फुडकन जियेतना हांवें दुसऱ्या फाटल्यान धावनाशें, दुसरो भावार्था वेंगिनाशें. बगार म्हाका दिल्लो पवित्र दिल्लो भावार्था बरी फात हांवें झुजोंक, कश्टांत हांवें झुजोंक म्हाका कृपा दी जेजू मागया. मागया आमी आमच्याच कुटुंबा पासून कुटाम जावं देवाचें देणें तें वर्तें मोगान आमकां देवान दिलां. त्या कुटुंबान आमी जियेतना जेजूक आमच्या कुटुंबाचो राय कन्न, मोरयेक आमची राणी कन्न आमी स्विकार केलो. पूण तेच कुटुंबांत आमी झगडें करता,
वायट उलयता वायट सांगता वायट पळयता वायट सांगता मात्र ते प्रसार करता आनी ते कुटाम जावंक पावता देदस्पराचें असलें कुटुंबांत आमी जियेता जाल्यार तें कुटाम जेजूक आमी समर्पण दिवया. जेजू म्हजें कुटाम पवित्र कर. म्हणजे कुटुंबांत कोणच्या दुस्मानाक जागो हांव दिवंक शकना. बघा तुवें मात्र म्हज्या कुटुंबाचो धनी आनी रायज जायचें. त्या दिसा आज तूं फाटी येताना जेजू आपण व्हरून घरा तो सगळें सांबाळटा. तो सगळें सोमा करता. ताचे तो पातयेणी दवर. त्या तुमच्या कुटुंबाक जेजू समर्पण दिवया. ह्या दिसांनी इलेक्शन जावन आसा थंय हांगासर आमचें संविधान राखचो एक मुखेली आमकां जाय. सरकार आमकां जाय. मागीर आमी पयस साकर जेजू लागीं आमचे हक्का राखून व्हरतालो. शोशण करिनातलो. स्वार्थी अधिकार स्विकार करिनातलो. संविधान राखचो एक व्यक्ती आमकां मेळून दी जेजू. बरो सरकार आमकां मेळा शिकत जेजू मागया. मागीर आमी हांगासर सभार पिडेस्त भाव भयणी आसूं पुरो. विविध रितीन खंत बेजारान आयिल्लें जावं आसूं पुरो. सभारात जिवितांत वायट सक्तीन ती कंगाल जाल्लें जावंक पुरो. सक्क जेजू मुखार हाडया आमी. जेजू सक्कडी समर्पण दिवया. सगळो जेजू समर्पिता ताच्या पांयांक सरपडटा. लौकीक कुशालायस सांता सोम्या माकाता. सगळे जेजू समर्पण दिवया. सर्व साव दिता. जेजू सांगया आमी. सर्व साव दिता. सगळोच म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता. जेजू म्हजे कुटाम म्हज्या येजाकांक म्हज्या भाव भयणींक म्हज्या पिडेस्त आवय बापायक म्हज्या भावा भयणींक सगळे म्हज्या शेजारांक ह्या देशाक आनी बऱ्या मुखेल्यांक हांव तुका समर्पण दिता. दी म्हाका कृपा सदां तुज्या मोगान वाडोवंक. म्हजें थंय तुजें मोग वाडोवंक. म्हजें थंय पळयता सक्तीन हांवें भरूंक. म्हजें थंय वायट सक्तीक हांवें पाठ करूंक म्हाका कृपा दी जेजू मागया. आमचें सगळें समर्पण करया. मगाळ भाव भयणी आमचे हात मेळे जाल्यात. आमचे काळीज मेळे आसा. आमचें मन मेळ्ळें आसलें. म्हजे पांय मेळ्ळे आसात. म्हजी कूड मेळ्ळी आसली. आतां जेजूच्या कृपेन ती पवित्र जाल्यार म्हाका भोगता जाल्यार ती परत जेजू समर्पण दिया म्हणया. सर्व साव दिता. सर्व साव दिता. सगळोच म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता. इकडे मावून रावया. सोम्या मुखार आमी मावून रावया. सबार आमी आवाज करची म्हणच्या जाल्यार आतां इकडे मावून रावून जेजून मागया. आमचे स्लॅक्स आमचेच पासून आमी मागया. सोम्या जेजूचे आशिर्वाद आमचे ते पडोवन दी. जेजूचे आशिर्वाद आमचे थंय तो घालता आसतना आमी एक आशिर्वाद जावन परिबद्ध जावया. मोरी माय जाली एक आशिर्वाद. एलिझाबेथ जाली एक आशिर्वाद. शिशू जाले एक आशिर्वाद. आनी आमी जायतले सांत भक्त जाले एक आशिर्वाद ह्या पवित्र सभेक. तर आमी हर एकल्यांगा सांत आनी सांतिनी
एकानी एका रितीन आमी बरें करता बरें उलयता बरें चिंतता बरें मागणें करता जेजू वळखता तर हांव आनी तूं एक सांत आनी सांतीनीच तर त्या जेजूक आमी तसो आशिर्वाद जावच्याक आमी एक आशिर्वाद जावच्याक गव्यांक गीत येद्या व्हडा साक्रामेंता येद्या व्हडा साक्रामेंता सश्टान नमन करुया पुर्विल्या त्या रूपा बदला नव्यो रिती आदार्या सर्वोन्मेच्या हस्तत विश्व्या बाबाताचे बोल देव्या सुशे बापा तशेंच पुता उल्हासानी सुदेसा पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समा समी नावाडा आमेन. हे देवा विचे साक्रामेंता काल तुज्या कस्तांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुज्या सोडणेचो फळ आमचे त्या आमी बगे सारको तुज्या कुडीच्या नी रक्ताच्या पवित्र मिस्रामे मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. मोगाच्या न्हू ह्या पुंतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत म्हणटा. आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ह्या इराद्यां खातीर आमी मागया. आयवान मिरांदा भलायके पासोत गुरपूर डेवियन डॅनियल भलायके पासोत गुरपूर साजी जोसेफ प्रत्येक ते सावां खातीर बाचपे बेनेडिक्ट रेबेल्लो ते सावां खातीर पंपोई दुसरो वाडो फल लिशा पिरेरो अर्गां जावन सान लोरेस पयलो वाडो दीप्ती डिसोजा अर्गां जावन उर्वा जोवियल रोड्रिगास अर्गां जावन गुरपूर डॅनी अनिता पिंटो हांचो दावो लग्नाचो दिवस आचरण करच्या संदर्भार सान थोमास वाडो एंजलिन डिसोजा अर्गां जावन सान फ्रांसीस दुसरो वाडो ग्रेसी कार्डोजा अर्गां जावन सान लॉरेस पयलो वाडो लॉयड पिंटो अर्गां जावन पेजार अशोक मोंतेरो अर्गां जावन मिया पदाव देवादीन लॉरेन्स फेर्नांडीस पासोत जानेट लॉयड फेर्नांडीस फेरार पॅट्रिक डिकॉस्ता हांचे पासोत अनिता डिकॉस्तान बेटोवचें लुट्स वाडो. ह्या सर भावा भयणीच्या इराद्यां खातीर मागता आसतना देवादीन जाल्ल्यांक सासणीक विशय मागया आनी आमच्या इराद्यां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक जावन बऱ्या पावसा खातीर बरो सरकार आमकां फावो जावच्या खातीर आनी आयच्या दिसा हांगासर आराधन आनी मिसाचें बलिदान अर्पूच्या मनादीक बाप पॅट्रीक आनी ताच्या इराद्यां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. तुझ्या या मंदिरात
सोम्यां भेटोवच्याक बलिदान स्तुती तुजी गायता आमी तुरबेन नादान भक्तीन उर्बेन मानान मोगान बापूय तूं आमचो पाठय आदार तुजो विज्ञान वरांनी राखचो लाभोय सांगात तुजो सोम्या तुज्या या मंदिरान सोम्या भेटोवच्याक बलिदान स्तुती तुजी गायता आमी उर्बेन नादान भक्तीन उर्बेन मानान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो मगळ भाव भयणी आयच्या वचपाची संदेश असो आसा तूं आनी तुजें घराणें बचाव जातालें कोणाचेर बरवसो दवरल्यार बाबार दवरल्यार सोम्याचेर बाबार दवरूं तूं आनी तुजें घराणें बचाव जातालें मात्र जेजू म्हणटा तितलें मात्र न्ही तें सुवार्ते आयकूंक मेळटा हांव पाटी म्हज्या बापाच्या घरा गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें आनी तुमकां मजतदार दितालो आनी तसो मजतदार हांकां पयसताना वेळा मेळ्ळा आनी तो आमकां कितें बरें खंयचें वायट तो शिकयता त्या मजतदाराची आमी कृपा मागया आमचे देव नेव मागया आनी हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमकां समी तयार करया काळजांत हांव दूद धरतलें हांव बक्षणें दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकूळ तमची कर तूं पातयांक आपोवंक खायलाय क्रिस्ता काकूळ तमची कर तूं देवा बापाच्या उजव्या बसून आमचे सोडवण करताय सोम्या काकूळ तमची कर सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सस्तांच्या जिविता पावो प्रार्थया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तूं भावार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्याचो गवळी तुज्या शिळ्या उतरां सोरोंक आनी देखीन सोलोंक बागेन जुवां पावल दुसऱ्याक पवित्र सभेत तुवें दिलोय ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयलो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयले ते वाट धरूंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी राजवड चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. धर्मदुताची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी फिलिपी शारांतलो लोक सांगाता मेळोन पावल आनी सिलासाचेर गुन्यांव मांडी लागलो. अधिकाऱ्यांनी पावलाची आनी सिलासाची आंगोस्तरां पिंजून उडयलीं आनी तांकां रोतांनी मारूंक लायले. तांकां साबार मार मारतास तांणी तांकां बंदेन घाले आनी सत्रायेन तांचो पारो करूंक बंदेच्या अधिकाऱ्याक हुकूम दिली. तसली हुकूम मेळटास ताणें तांकां बंदेच्या भितरल्या कुडांत चेपले आनी तांच्या पांयांक कोडे घाले. सुमार मध्यान रातीर पावल आनी सिलास मागणें करीत देवाची स्तुती गावन आसले. हेर बंदिवान कान दिवन तांकां आयकताले. तेन्ना एकाच दिसांनी एक कठीण भुंयकांपणी जाली आनी बंदेवळाची बुन्यादच आल्ली. ताक्षणच दरवाटे सकड उक्ते जाले आनी बंदिवानाच्यो सांकळी तुटोन पडल्यो. बंदेसाळेचो अधिकारी न्हिदेंतलो उठलो आनी बंदिसाळ्याचे दरवाटे उक्ते आसलेले पळोवन बंदिवान सकड सुकोन धांवल्यात म्हूण चिंती लागलो.
देखून आपली तालवार भायर काडन तो आपलो जीवगत करचार आसलो. तितल्यान पावलान व्हडल्या ताळ्यान बोंबान म्हळें, तुज्या जिवाक कांय वायट करन घेनाका. आमी सक्कड हांगा सासांव. बंदेसाळ्याच्या अधिकाऱ्यान उजवाड आडायलो आनी भितर धांवन तरतरून पावलाच्या आनी सिलासाच्या पांयांक पडलो. उपरांत तांकां भायर आपोवनान तांचे लागीं ताणें विचारलें, मानेस्तानो, बाचाव जायचे जाल्यार हांवें कितें करीचें? तांणी म्हळें, सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर. तवळ तूं बचाव जातलोय, तुजें घराणेय बचाव जातलें. उपरांत ताका आनी ताच्या घरच्या समेस्तांक तांणी देवाचें उतार परगट केलें. त्या रातीच्या वेळारच अधिकाऱ्यान तांकां व्हरून तांच्या मारांचे गायी धुले आनी ताणें आनी ताच्या सगळ्या घराण्यान पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत पावलाक आनी सिलासाक आपल्या बिडाराक व्हरून ताणें जेवण वाडलें. आपणाक लाभलेल्या देवाच्या भावार्था खातीर तो आनी ताचें कुटुंब संतोशान भरलें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. विस्तरून म्हाका राखताय देवा. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका राखताय देवा. तुजो उजवो हात विस्तरून म्हाका राखताय देवा. म्हज्या तोंडांतली प्रार्थना आयकून घेतले म्हूण सर्वेस्परा. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दीन वाजता. तुज्या दुतां मुखार तुजी कीर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका साश्टांग नमस्कार करता. तुजो उजवो हात विस्तरून म्हाका राखताय देवा. तूं बरो आनी विश्वासी, सगळा प्रासूर्ते तुजें नांव आनी तुवें दिल्ले उतार. देखून तुज्या नांवाची होगली गाता. तुका मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कांदिले. म्हजें काळीज खटकन म्हाका धैर्यान भरलोय. तुजो उजवो हात विस्तरून म्हाका राखताय देवा. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार.
तुजो मोग सर्वेस्पोरा सासनाक बाळता तुझ्या हाताची कृत्या तू विसरानाका तुझो हात विस्तरू म्हाका राखताय देवा तुझो हात विस्तरू म्हाका राखताय देवा. उद्गार उबे राहूया. Hallelujah, 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 hallelujah. सता सोतोत्मो हांव तुमकां धाडटलो मुक्ता सोमी तो तुमकां संपूर्ण सताक व्हड पायतलो. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्यावेळी जेजून शिसांक म्हळें, पूण आतां जाणें म्हाका पाठयला ताचे ससी हांव वेतां. तरी पूण तूं खंय वेताय म्हणून तुमचे भितरलो कोणी म्हजे लागीं विचारिना. ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यो देखून तुमची काळजां कंतीन भरल्यांत. पूण सतत हांव तुमकां सांगतां, हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटालें, कित्याक हांव गेल्ले करीत मजतदार तुमकां येवचो ना. हांव वसान जाल्यार ताका हांव तुमचे ससी धाडटलो. तो येताच पातकां विशांत, निती विशांत आनी ती फैसलां विशांत संवसाराक गुन्या वकार करतलो. पातकां विशांत कित्याक म्हाका ताणें सतमांतलो ना. निती विशांत कित्याक हांव बापाशी वेतां आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचे नात. निती फैसलां विशांत कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकारांचेर ख्यास्तीचें फर्मान पडलां. हें सर तो रुजू करतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वार्तामान. कोणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, हाचो संदेश कशें म्हळ्यार पयल्या वचपाचो सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर, तेदवा तूं आनी तुजें घराणें बाचाव जातालें. कोणाचेर भावार्थ दवर? सोम्या जेजूचेर मात्र. आमकां बाचावी जावं मोन आसा जाल्यार सोम्याचेर आमी भावार्थ दवरूंक जाय. साबार आमचो भावार्थ थोडो वेळ जेजूचेर, थोडो वेळ दुसऱ्याचेर आसता. तो चंचल भावार्थ. त्या दिवून जेजू म्हणलें उण्या भावार्थाचे न्हू, कित्याक तुमी दुबावतात. आमकां दुबाव चड. खंयसर दुबाव आसा थंयसर सगळें नास जाता. त्या खातीर आमी दुबावचेंच न्ही जेजूचेर. जेजूचेर भावार्थ दवरल्यार कितें जातालें? तूं मात्र न्ही, आमी मागता. हय मी हरी हरी एकले मागता. वय गी मागचें कोणा पासो तूं? आमचे पासो न्ही गी. म्हज्या घरा पासून घरच्या पासून हांव मागिना. मागताय? हां, मागतना आमी चिंतीचे हांव मात बाचाव जाता न्ही, म्हजें सगळें घराणें बाचाव जाता. तूं कोणा पासून पुरो मागताय पळय, ती पुरो बाचाव जातात. तूं हांगा मागताय, परगांवांत आस, ऑस्ट्रेलियांत तुजो भाव आसा, तें मागणें पावता गी तुका ताका? मस्त पयसा न्ही पावता न्ही. तर आमी खंयी मागल्यार, खंयच्या जाग्यार मागल्यार तें मागणें पावता. हांव मागणें करिना. थोडे म्हणचे आसा हांव कित्याक मागतां, ताका भावार्थ आसा म्हणटात गे.
भावार्थ आसल्यार मागता की ना मागतात कित्याक एकलो मागण्याचो म्हणून कळचे जाल्यार मागण्याचो मनीस कशें कळचें आतां आमी इतलीं जाणां आयल्या मागो वयमो सगळं मागो आयल्या तुमी मागण्याचें बसून कशें कळचें आनी एकल्याक ओके येतात तर तुमी मागना जालें तुमी मागण्याचें मनीस म्हणून आनी एकल्याक कशें कळाचें कशें कळचें हां आयकना म्हाका आमचें तें कितें आसा जें पवित्र म्हणजे देणी आनी फळांनी भरलें मनशांचें मागण्या समज लढाई करता गे मागण्या समज लढाई करताय ना गे हां तुमी लढाई करतात गे झगडें करतात गे तुमी मोसोर करतात गे राग करतात गे मागीर तुमी कशें मागण्याचे मनीस म्हणचे तुमच्याकडे तुमी कशें मागण्याचे मनीस जातात आमी झगडें करता राग करता मोसो करता पातकात आमी मागण्याचे मनीस गे हां वय गे वय आमी मागण्याचे मनीसच पूण हर एकले आतां चिंत भोगणा आहात गे हां हर एकले सादी आमी चिंता आसा गे हर एकल्याक दुखता गे दुखता तो रिएक्ट करताय गे जर तो दुखता तो रिएक्ट करणार तुज्या कडेन जीव नाम जालो न्ही गे आमी हर एकल्या रिएक्ट करूंक आसा पूण रिएक्ट केल्लें फारीकपणान वचून जो रिएक्ट करीचें मागीर कितें करचें आमी बक्षिचें चवळ मात्र आमकां कदाळांतून बक्षण दिवंक शकताय गे चवळ त्या मागण्याचो मनीस म्हणून आपूण साथ जाता त्या देखून मोकळ बाबा न्हू आमी सभा संगती विशयां सोदना करता न्ही गे हर एकलो मनीस सोदना करता हर एक दीस नवें सोदना लावकी संगतीन पूण आत्मीयजीन एक नादर घाल्यार थंयसर आमी सोदना करना आसा कसं न्ही सोदना आमचे कडेन आत्मीय बरें पळोवन आपणावंक हर एकल्यांक बागेवन जावंक मन आसा गी ना थोड्यांक ना तो न्हिदेर पडल्यांक बागेवन जावं मन आसा गी ना हर एकल्या सर्गा वचो मन आसा गी तर मरो कोणा तयार आहात सर्गा वचो एकाल जायचे मराचे न्ही कोणा मरोवंक तयार आसात कोण नात तर सर्गा वचनात म्हणून गी हर एकल्या मन आसा सर्गा वचोंक हर एका जेजू पळोवंक मन आसा गी हर एकल्या जेजू पळोवंक मन आसा त्या देखून आमी तें पळोवंक समाधान आपणावंक मागणें करता आमी रेतिऱ्यो करता मिसांग वेता आमी वयम हर एक आमी करता तर भावार्थ ना तर मागणें करूं जाता गे साबारा म्हणचे म्हाका मागणें करूं जायना फादर म्हाका मस्त आडकळ येतात कितें आडकळ येतात कित्याक म्हळ्यार एक तुवें बॉक्सांनी दिवनाय दुसरें तुका तुवें बॉक्सूं नाय पयलीं आमकां हांवें बक्षिचें हांवें म्हाका हांवें बक्षूंक आसा तिसरें हांवें देवसराक इडें दिलां म्हज्या जिवितांत हर एक सकाळीं उठ्ठा सांजेर दनपारां राती परत देवसराक इडें त्या देखून मागणें करूंक जायना देवसा सोडिना त्या देखून मागणें ना तर भावार्थ कितें म्हणून कळना आनी भावार्थी मनीस मागोवंक शकता भावार्थी मनीस मागोवंक शकता आनी मागण्याचो मनीस भावार्थान जियोंक शकता सगळें सतमानता सगळें बरवो आसता भावार्थी मनीस त्या देखून भावार्था वरवीं कितें जाता पिडा गूण जाता बाचावी मेळटा बरो वस्तू चडटा धैर्यान आमी उलोवंक प्रेरण मेळटा त्या देखून आनेकलो सुखी करतना आमकां सांगूंक धैर्य मेळटा तर आमी सुखी करतना वगैरे आमचें आनेकल्यान तूं सुखीदार जाता एवढा स्टोरया ताजें तुज्या बाबार्थान तुका बरें केलें उठ आनी चल जेजू म्हणलें वय मो जेजू म्हणलें हर एका पिडे साप येताना कितें म्हणलें तुज्या बाबार्थान हां बरें केल्लें आनी तोटो मनीस देवळाच्या बागला आसतना ते पेद्रूआनी येता ते वय मो पेद्रू येता आनी पेद्रूच्या हातान खालें मागता तो म्हाका खालें मेळटा तो पेद्रू खालें म्हणटा म्हजे लागीं दिव कांय ना पूण कितें जेजूच्या नांवान पळया म्हणजे भांगर ना रुपये ना पयशे नात पण जेजूच्या नांवान ओट आनी चल पळया मोगाळ भाव भयणो पयशे नाकात बाबार्थ बरें करूंक पयशे गरज न्ही बरें करूंक आमकां दुडू गरज न्ही बागार जेजूचें उतार म्हणजे काळजांत म्हणजे तोंडां आसल्यार बरें तर मागणें देवासाचें पावोवंक एक वाट मागणें देवा तुजे लागीं आपोवंक शकताय देवाक देव खंय आसा देव खंय आसा सरकार आसा न्ही गे हां आमच्या काळजान ना आमचें थंय ना देव सरकार आसचें देव सरकार आसा वय ताचें सिंहासन तें आसा थंय आसल्या देवाक तुज्या मागण्या मुखांत तुवें भुमी काडून साद आसा वय गे पात येतात गे घेतात पात येतात गे
सर्गर असले देवाक तुवें भुमी काडून साद आसा की आसा तुजें भावार्था मागाचें तुवें मात सुटका मेळटा पिडा गुण जाता देवसा धांवता जिवितां शिस्त येता देवाची वळख जाता आनी तूं देवाचो जाताय मात्र न्ही तूं लजेक पडनाय मागणें केल्लो मनीस देवाक वळखाता हाज्या पयल्या वचपान पळया थंयसर पावल आनी सिलास दोग जाण वयमो ते तांकां बंदेन घालतात कोणाक जैला वचो मोन आसा हात वयर करा पळया म्हजो एकल्याच मात हात वयरा कोणा मारका मोन आसा कोणाक मोन ना जैला वचो मोन जेजू खातीर जैला वचो मोन हात वयर करा एक घडी कोणा जेजू पासो तो जैला वचो मोन आसा मारका कोणा मोन आसा आतां मात हात वयरात मागीर तांकां कोणा गोत्तना हे गी पूण आमकां धैर्य आसा जेजू पासून आमी झुजोंक आमी साध्य आसा हांगा तेंचं जालें कित्याक म्हळ्यार थंय पावल आनी सिलासा बंदेन घालतात पयले वचपाक कित्याक ता कारण आसा थंयसर आमी साबार फुडें बोल्मे पळयता गे कोणी आदी बोल्मे गेले पळयल्ली आं गेली लक्षणां पळयल्ली आं हाताचे हात पळय आसात की कोणी म्हणी आसूं पुरो आतां मात वगैरे व्हडना तुमी आसल्यार तें करिनाकात पूण त्या काळार एक बोल्मे पळय मनीस आसलो आमी ह्या वचपाच्या मुखार पोसल्यार फाटीं गेल्यार वंजरान तुमकां वचूं मेळटा पळय घरासून थंय बोल्मे पळय मनीस आसलो तो एका स्त्री थंय देवसाराक घालता आनी तो बोल्मे पळय मनीस ह्या स्त्रिये वरवीं जायतले दूड आपणायता ती वचून सांगतना ताका दूड मेळटा आनी त्या वेळार कितें जाता म्हळ्यार तें एक चेडवा गुलाम केल्लो मनीस तो हांगासर बोल्मे सांगून तें जायतो दूड केल्लो मनीस तें चेडू आपणाच्या कोणी देवसार आसलो तें पावलाचे आनी सिलासाचे पाट धरून वेता कित्याक ते म्हणटा खाले म्हणटा म्हळ्यार बोब मारीत येता म्हणटा आनी हे मनीस कोण पावल आनी सिलास परमोन्नत देवाचे सेवाक पळया न्ही सांगता देवसार हांची वळख दिता लोकांक ते तुमकां सोडोवण्याची वाट परगट करतात तुमकां सुटका दिवंक आयल्यात ते तुमकां बचाव दिवंक आयल्यात ते सरकेची वाट दाखोवंक आयल्यात जेजू कोण म्हूण ते सांगूंक आयल्यात म्हणून हें सांगता हे सुमार दीस ह्या पावलां सिलासा ते हिरार आयकन घालता आमी कितें म्हणटा एकलो आमकां हिरार केल्या काले म्हणटा खोलो सैतान सायबा तूं म्हणटा वय मू वय की न्ही म्हणटात ना आमी सबार विरार करता तुमकां हिराक व खंयचे कास्तचो सैतान आबा म्हणटा वय की न्ही हां हांगा तशेंच घडता हांगा सुमार हिरार केल्ल्या पावलां सिला हिरार जाता कोणाक पावलाक आनी तो कितें म्हणटा त्या स्त्रीक पळय म्हणटा जेजू क्रिस्ताचे नांवी हांव तुका फरमायता कितें म्हणटा जेजू क्रिस्तान हांव तुका फरमायता तिचे तावन बायस सर पळया ती बायस सर देवसार बायस धांवता स्त्री काल जाता सोमा जाता आनी हें पळोवन चेडवा निमती स्त्री सोमा जाल्ली स्त्री येता पयशे करून जाता ते पयशे करून जायनात त्या ह्या चेडवा निमती हाच्या निमती दूड सुकलो म्हणून चिंतून ताच्या धन्यान पावलाक आनी सिलासा धन बंदेन घालता ताच्या विरोध फटकिरे फिर्याद करून तांचे गुन्या मांडून जैलांत घालतात पळया जेजू कितें गेल्लें आमकां बराबसा सोडून दी जेजू नाका निती करता सोडून दिनाकात विचारलें कोणाक तांणी सोरा विचारलें फटकिरे फिर्यादी जेजूचेर मांडल्यो आनी जेजू कुर्सार मारले वय मू हांगा ही फटकिरी पेला पावलां सिलासाक बंदेन घालतात आनी कितें जाता मोगाळ भाव भयण न्हू कितें जाता पावलां सिलास खाल्यार आसतात मागणें करतात पळया हांवें आराधना म्हळ्यार मागणें भोव गरजेचें हांगाय मागणें करता कितें करता भुमी कामता काल जाता भुमी कांपणी सुरू जाली वय मू आनी दारवटे उक्ते जाले आनी तांचे आले गेले खोडे तुटून पडले कशे पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन तुटून पडले आनी ते भायर येता देवाची उतर प्रगट करता आनी तसो पवित्र आत्मो मोगाळ भाव भयणो आमी मागतना आमचे ते देवून येता आमकां मागोवंक शिकयता तो पवित्र आत्मो जेजू म्हणटा आयच्या दिसा त्या सुवार्थेंत आयको मेळटा तो म्हणटा हांव बापा जशें वेता हांव बापा अशें गेल्यार बरें तुमकां पडटालें त्या हांव तुमकां कोणाक दिता
मजतदाराक वय तो तुमकां शिकयतालो त्या देखून तो तुका शिकयतालो काल निती विशयांत कित्या निती पैसाला विशयांत तो तुमकां शिकयतालो कित्याक तो निती पैसा तुमी म्हाका सतमांतलो ना तुमकां बूद दितालो जाणवाय दितालो पळयतात गिन्यान दितालो सकत दितालो खंयचे बरें आनी वायट तुमकां शिकयतालो आनी तुमकां सत परगटोवन तुमकां बळ दितालो आनी तो म्हणटा आनी मात्र न्ही तितले निती पैसाला विशयांत नीत कर दितालो तो त्या देखून मोगाळ बाबयनो पवित्रात्मा आयिल्ल्या वेळार कितें जाता आमचें तें परिवर्तन जाता पळयतात तेज्या सक्तेन भरता कशें जेजूचेर आनी मोरयेचेर आनी सिसांचेर पळयतो देवलो खंयच्या दिसा पेंतेकोस्तार कितें घडलें थंयसर शिशू कशें आसले देवच्या पयलें पळयतात येवच्या पयलें भियान आसले कुडान वय आनी ते कदळा पवित्रात्मा आयलो तांचे थंय ते खालें बरें जालें धैर्यान भरले वय धैर्यान भरले विविध भासांनी उलोवंक लागले न्ही जेजू सोडून धर्म परगटूंक लागले वय गी आनी तसलें घडीत पेंतेकोस्तार जाल्लें घडीत आज आमचें तें घडटा कदळा तो पवित्रात्म्या मागताय जाल्यार आमचें तें घडटा त्या देखून मोगाळ भाव भयणो आज आमी जेजू कडेन मागया देणे आसो दातार पळयतो आमचें तें येवं दी आनी ताच्या मोगांत आमकां तें लावन आमकां तो उर्बेवंत करून दी आनी मात्र न्ही आमी जेजूचे खरें साक्षीदार जिवंक तसो जेजू आमकां कृपा दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदान मागया आमेन. गोवांसो आनायल्या स्वीकार कर बापा वायंदकांसो आनायल्या स्वीकार कर बापा आमकां साथ भेटयता स्वीकार कर बापा स्वीकार कर काळीक मोगाची ओ तामचे कुरपेशी बोर देवीक देणी सर्गीची म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वेस्परा देव बापाक मानदाद असलें जावन दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आमच्या पयसेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घे. सर पदवेदार आनी भोवर्त्या देवा तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासा वो यज्ञ समर्पण तुजें धोरण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गोवळ्या खाल तुज्या मोगान जिवन सासनाचे सोडून जोडून आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस पर तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा दिन वासुया. वैशामी करूं फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो.
बागेवून जुवा पावल दुसऱ्या तुझ्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रामूक तुझे पवित्र सभेतो फावो करताय ताचे पुण्यावंत जिवीत आमकां धैर्य दिता ताची शिकोन आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता Povit, dărbaranțo servesc porto Sărgani som salvăr la tucea vaibhava Un sergi tu ca cer Un sergi tu ca cer Un sergi tu ca cer Un serghim tu ca cer Servesc ora ce navieta ta ca cer Un serghim tu 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 ca cer बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर्म आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्या कुशीन कस्टमरांचो सोमेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची तेच परी जवान जातास ताणें काल्स घेतली तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगात पातकांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासूत आनी सुमेस्त मनशां पासूत तें वारावतलें हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुट परगटोया सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुन्हा जीवन पावन आम्ही पकडता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता बापा जेजूच्या मरणासाने पुन्हा जवानपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सडोणेचे काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रागा सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता
सर्वेस्परा आख्खे पिरतुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. हांवकार मरे देवाचे माये सांगाती बागेवन जुजे तिचो पती, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुवांव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सासनाच्या ससनाक. आमेन. मगळ भाव भयणी, जेजूचेर बावर दवरल्यार आमी बचाव जातले, आमच्या घराणे बचाव जाताले. तर त्यास बावरतान आनी मोगान आयचो दीस बापाच्या त्या समर्पण दिवन सांगता उलो मान म्हणया. आमच्या बापा सर्गेंच्या चे नांव पवित्र जावं, चे राज आमकां येवं, तुजे कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्ल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दळें पडोवन दिनाका, पण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे येणे बरवशान आत्यतले आमकां तुज्या उदार काकुळतें सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दोन म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या बाबा दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे ताका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनाक. सोमेची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमचे सगळे आसूं. जेजूची शांती एकामेका थंय वांटून घेवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया, ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जिवना पेल्ल्यांत आमी सर सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितरूंतल्यान बाब म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका सुत्रान सुखा भलायकी मेळटली. गीत नंबर D44 पान नंबर 167 बाग मोजें केदें व्हरतें. मुझे केदे बोलते सोम्या तुका सेवचे दुर्बोळ्या काळजात मुझ्या तुका स्वागत करचे
आमचे दैवीक संतोष दिवचे पावो जाला म्हाका ते तुझे सोबे रावचे सोम्या तुझे पात येता सदांच तुझे भर बसता शांतीन प्रितीन जीवन मोजे सदां जियेता सोम्या तुझे पात येता सदांच तुझे भर बसता शांतीन प्रितीन जीवन मोजे सदां जियेता तुझे मोगान दिले करता पोषण आमचे पवित्र गते तुझे जाला पिवन मोरते जीव दिवचे दायज ते करे आमचे सोडवणेचे दिला आमकां बापान ते हातीर एकवटाचे जे भर बसता शांतीन प्रितीन जीवन मोजे सदां जियेता प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा बागेन जुवां पावल दुसऱ्याच्या परबे दिसा दिनवाशे काळजान तुजे करीत मोगाची देणी आमी घेतल्यांत आमचे जिणेन फळां दी जावन ती आमकां ह्या विनाशी जिवितांत सास्तें जिविताच्या मार्गां फुडें वचूंक गरजेचो आदार दिवं आनी उपरांत सगळ्यांच्या शाश्वत सुखाचो संतोष आमकां मेळसो करूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Pun zubang pau dusria Wenditang serbatin tuba Krista sarkya porya gaulia Deivik mokshikai gowamda Bagi pun zubang pau dusria Wenditang serbatin tuba
क्रिस्ता सारक्या पोरण्या गवळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां दैवीक काकूळ आमकां उगडली चडगोनेची महिमा शिकयली पुरसा सोगोची जिविता तुझ्या दिली वडमेलमा मागी मोजुवा पाव दुसऱ्या वंदिता सर्वोकीन तुका क्रिस्ता सारक्या बोऱ्या गवळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां सर्गींच्या बापा भाग्यवन जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता ताणें पवित्र एवकारिस्ताचो मोग केल्ले बरी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार तावन दिल्लें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितान पाळिल्लें बरी आमी पाळूंक एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कृपा लाबय आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एककोटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी मोगाळ भावनो आनी भयणीनो जुवांव पावलान ताच्या मजते मुखांत्र देवा तावन आमचे थंय जायतें बरेंपण आमकां मेळाशें केलां देखून ह्या भाग्यवंत संता खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबाच्या जिवितांत आनी हेर रितींनी आमकां आदार मेळ्ळा काम मेळिल्ल्या खातीर आयच्या दिसा प्रत्येक रितीन अर्गां दिल्यांत एक घडी मौन रावया आमकां कितें मेळ्ळां ह्या महान संताच्या मजती मुखांत्र देवा तावन त्याग पासून देवाक आमी अर्गां दिवया बो काकुळदारा बापा भाग्यवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासून आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासून आमी तुका अर्गां दितांव तुजी दैवीक काकुळट आमी वर्णितांव ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवाजतांव ताचे बरी भाग्यवनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागतांव क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सांजुवांव पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या ये भाग्यवन जुवांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूंक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलो मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितान परसळ्ळी देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळ्ळोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिकां आमची गलती मागणी घेवन तुजे मुखार येतांव क्रिस्ता सारकी जिणी जियोंक आमकां गुमो कर तुजी भाग्यवन जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी सदांच कुर्सायिल्ल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन सबार तेसावा हांगासर तुमी जुवांव पावल दुसऱ्याच्या पांया मुळांत देवाक समर्पून दिल्यांत त्या पासून आमी विशेष रितीन आज मागतांव ह्या सांगात आमची वैयक्तीक तेसावां जुवांव पावल दुसऱ्याच्या मजती मुखांत्र देवाक आमी समर्पून दिवया दोगां भुरग्यांची आंगाची शिबां गूण जावच्या खातीर मागलां आमाल पिवणें उणें करूंक बेपयस जावंक घरांत समाधान मेळोवंक दोगां जाणांनी एका भयणीची कॅन्सर पिडा तशेंच डिप्रेशन गूण जावन जेवण खाण सेवंक साध्य जावंक जिबेक रूस मेळोवंक मागलां एका चेरक्याचो फुडार बरो जावंक किडनीची पिडा गूण जावंक दुवेक बरें काम जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक दोगां जाणांनी क्रिएटीन कुडींत उणें जावंक पाटीची आनी पेंकडाची दूख गूण जावंक BSc नर्सिंग गव्हर्मेंट सीट मेळोवंक SSLC परीक्षेन बरें फलितांश PUCंत बरें कर शिकोवंक बरी भलायकी बऱ्या पावसा खातीर मागलां जाग्याचे रेकॉर्ड बऱ्या रितीन हाताक मेळोवंक एका चलयाक दुबायंत बरें काम फावो जावंक रीण फारीक करूंक आदार
तकली पडापड आनी कान पडापड उणें जावंक दुवे जावयांक बरें काम सुनेचो बाळंतेर बऱ्या रितीन जावंक CET आनी नीट एग्जामांत फावो तें रँक फावो जावंक आनी फादर मुल्लार सांत MBBS सीट मेळच्या खातीर मागलां बरीं कामां मेळोवंक मागलां एका तरणाट्यान जिवितान सुटसुटीत जावन कामाच्या जाग्यार बऱ्या रितीन काम करूंक आनी आवय बापूय काल जावन जियोवच्याक मागलां बरी सैरीक फावो जावंक 11 जाणांनी मागलां कॅन्सर पिडेंत कश्टोवच्या एका भयणीक तिचे कश्ट सोसूंक आदार MBA परिक्षेंत एका भावाक बरें अंक लाभोवंक तशेंच MBA परिक्षेंत आनेका आमच्या भाव भयणींक बरेंपण जावच्याक मागलां परगांवांत शिकच्या एका तरणाट्याक बरें करून शिकोवंक गिन्यान आनी पार्ट टायम काम मेळोवंक विजिटींग विजाचेर गेल्ल्या एका भावाक परमनंट विजा मेळोवंक आनी ताचो पासपोर्ट ताका पाटी मेळच्या खातीर मागला एकल्याचो पडोवन हात फ्रॅक्चर जाल्लो ऑपरेशन नासतना गूण जावच्या खातीर मागलां नर्सींग 3rd इयर शिकप बऱ्या रितीन जावंक बरें फलितांश मेळोवंक दिल्लें रीण पाटी मेळोवंक एका म्हयन्याचो बाकी आसलो सांबाळ फाटी मेळोवंक मांयक बरी भलायकी आंगार आशिल्ली कोरोज आनी पॅचस गूण जावंक जाग्याचे समस्ये बऱ्या रितीन इत्यार्थ जावंक घराक लायसन्स मेळोवंक एकल्याच्या आंगार आसचे किलोइड आनी फिब्रॉइड बेगीन गूण जावंक लांब काळा तावन फॉल्स केस कोर्टांत आसा ती बेगीनच इत्यार्थ जावच्या खातीर पुतान वायट संवयान तावन ताका सुटका मेळोवंक घर बांदूंक पयशांचो आदार मेळोवंक जावयांक कामांत बडती मेळोवंक कुटुंबाचें गरबांचें येवजन बेगीनच पोंताक पावोवंक एका व्यक्तीक आमोल पिवण येतावन सुटका मेळोवंक विद्यार्थींक परिक्षेंत बरें फलितांश 10व्या क्लासींत एका चल्याक ताच्या जिवितांत जाल्ल्या अनाहुतांतलें बेगीनच सुटका मेळोवंक कुटुंबांत एलर्जीची कातीची बिडा गूण जावंक स्त्रियेचे कश्ट आळू जावंक घर बांदूंक गरज आसचे सर दस्तावेजां डॉक्युमेंट्स बेगीनच मेळोवंक आनी काम हातीन घेवच्या खातीर मागलां एक घडीभर आमी मौन रावया आमच्यो जायत्यो वैयक्तीक विनवण्यो घेवन ह्या पुंतळाक आमी आयल्या जुवांव पावल दुसऱ्याच्या मजतीन जेजूक आमी ती समर्पून दिवया तूं आमकां पाव येवकारिस्ताचो आमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर सांता भक्तां संगी सर्गीच्या राजांत तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकाणूंक आमकां फावो जावं आमेन आमी प्रत्येक रितीन मागया बऱ्या पावसा खातीर आमकां पावसाची गरज आसा जुवांव पावल दुसऱ्याच्या मजतीन देवा तावन आमकां पावसाचो शिवोर मुखल्या दिसांनी फावो जावं दी म्हूण मागता आसतना आयच्या दिसा जावचो चुनाव बऱ्या रितीन जावंक तशेंच मुखल्या दिसांनी बरें मुखेली आमकां चुनाय जावन बरो जात्यातीत सरकार सगळ्या धर्माच्यांक सांगाता घेवन अभिवृद्धी कुशीन वर्सो बरो सरकार आमच्या देशाक फावो जावच्या खातीर मागया ह्या दिसांनी आमची जायते याजाक वर्गी जावन आसात प्रत्येक जावन आमच्या बचपे पिरगजींत सेवा दिल्लो मानादीक बाप रोशन फाल्यांच्या दिसा तो वर्ग जावन येता ताच्या इराद्या खातीर मागया ताणें आमच्या पुंशेतान दिल्ली सेवा खातीर ताका देवाक आमी अर्गां दिता आसतना ताचें मिसांव बरें जावं दी आनी आयच्या दिसा हांगासर बचपे पिरगजीक नवो सहाय्यक याजाक बेंदूर तावन येता आसतना ताचें मुखलें मिसांव बरें जावं दी आनी आमच्या वाराड्या तावन थोडे याजाक मुखल्या दिसांनी दुसऱ्या पिरगजींक संस्थ्यांक वर्ग जावन येतात तांचे सगळ्यांचे मिसांव फळाबरी जावं दी म्हूण कलतेपणी मागोवन सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां दाळणेन पडो दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मोरये कुरपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता श्री आमी तो तूं सुदेव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू बगेवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनतिका राता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सोम्याचे नवे आमचो आधार
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात सोतारांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणींत सांपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गोवन केली. तेच परी तुजो सेवाक बागेन जुवां पावल दुसऱ्यान आपल्या बागेन जिनये मुखांत्र तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुझ्या कृपेन भोगूंक आनी भावार्थान जिवंक प्रेरण दिलें. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गुण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी आर्मांतले आमकां निवार. आमच्यो सोर विनवणी आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. बागेन जुवां पावल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताचे महिमा आनी संतोश देवातावन येता. तसो देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं. बागेन जुवां पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटान ते तुमी सुटूंक ताची देख घेवन आनी खऱ्यापणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साखरेचे मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळो. आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हणून सगळी पवित्र सभा संतोश भरीत आसा. ताचे देखीन शांतीपणाची जिणी जिवंक तुमकां प्रेरणा मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणी संतोष भोगत तुमी पावो. आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्यासो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां तुमचे सवे आसो. मोगाळ भवनो आनी भयणीनो, आयच्या ह्या बागी दिसा कर्ता बरीत आराधन तशेंच मिसाचें बलिदान भेटोवन आमी सगळ्यांनी आमचें जिवीत क्रिस्त केंद्रीत जिवीत जावन जियोंक भावार्थान फुडें सरच्याक आमकां मागोवंक आदार दिल्ले आसात. मानादीक बाब पॅट्रीक सिक्वेरा, बेळ्ळूर पिरगजीचे विगार, सुटसुडीत याजक आनी रेतीर दिवच्यांत आनी प्रसंग दिवच्यांत ते भोव हुशार. आनी आयच्या दिसा थोड्याच दिसां आदीं हांवें तांकां विचारिल्ल्या वेळार मोगान येता म्हूण तांणी सांगिल्लें. आनी हांगासर येवन आमचे खातीर मागिल्ल्या खातीर तुमचो आमी उपकार बावडटा आनी तुमच्या पिरगजीच्या मिसावांत सर बरें मागता. आनी आतां आमी आयच्या दिसा मुर्तोम दिवन आदार दिल्ल्यांक मानाच्यो वाती दितेल्या. मानादीक बाब पॅट्रीक सिक्वेरान मुखार येवन मानाच्यो वाती वांटी जाय म्हूण हांव उपकार मागतां. आयवान मिरांदा, डेवियन डेनियल, साजी जोसेफ, बेनेडिक्टा रेबेल्लो, पर्ल लिशा पिरेरा, दीप्ती डिसोजा, जोवियल रोड्रिगस, डेनी अनिता पिंटो तांचो आज 10व्या वर्साचो लग्नाचो उत्सव. तांकां बागी लग्ना दिवस आमी मागता. एंजेलिन डिसोजा, ग्रेसी कार्डोजा, लॉयड पिंटो, अशोक मोंतेरो, जानेट लॉयड फेर्नांडीस, पॅट्रिक अनिता डिकॉस्ता. आनी आतां आमी उबे रावया. आमी सगळ्याच्या जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, आमकां तुवें ह्या संवसारांत जिवीत दिलाय. तें जिवीत तुज्या देण्याने भरलाय. आतां आमी जेवंक येवच्या ह्या जेवणाचेर खाणाचेर तुजें आशिर्वाद आमी मागता. आत्मीक रितीन आमकां तुज्या मास्तान रागात हें पसलें आसता. ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. भुमीच्या उत्पन्नांत केल्लें आमच्या जिवाक तें घटाय दिता आनी ते घटाय तुज्या मोगांत गळसूं आमकां आदार दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमी सेवकाच्या जेवणाचेर आशिर्वाद घालो. आमेन.
목사냐소 샨티소 두엇 암소 아게보 주범 파우두스로 데이베 가골티소 벅떠또 아게보 주범 파우남소 목사냐소 샨티소 두 암소 아게보 주범 파우두스로 데이베 가골티소 벅떠또 아게보 주범 파우남소 Naman tuka Naman tuka Dewi bogta Amcha santa Shanti chakuvara Naman tuka Naman tuka Dewi bogta Amcha santa Shanti chakuvara Sandan mokseva tuzo perser Atlauda Krista sotum balbo Ubi sabe sorat kubar Bhagyevo zuwa paudusro Raji sandan mokseva tuzo perser Atlauda Krista sotum balbo Ubi sabe sorai kubar Bhagyevo zuwam paudusro Naman tuka Naman tuka Devi bogta Amcha santa Shanti chakuvara Naman tuka Naman tuka Devi bogta Amcha santa Shanti chakuvara Mughal putra sove Amkar Maria Shirvade Wamka Bhagwan Swam Paudusya आम्हा बसो विनंती कर Bhagyan kusaचे करवे नवरम कामचे देवा आमच्या अंदस्मानांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन